सर्वेस्परा मुखारे या ताका दिनवासोया तोतीर कोणप आमचे तारोन ताका वाखाणुया सर्वेस्परा मुखारे या ताका दिनवासोया तोतीर कोणप आमचे तारोन ताका वाखाणुया आख्खी प्रितूम सगळो संवसार ताच्या हातांत आसा उंच उंच पर्वत खोल खोल दर्ये ताणेंच घडोवन हाडल्या सर्वेस्परा मुखारे या ताका दिनवासोया तोतीर कोणप आमचे तारोन ताका वाखाणुया सर्वेस्परा मुखारे या ताका दिनवासोया तोतीर कोणप आमचे तारोन ताका वाखाणुया. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. आयज ह्या 7व्या नोवेनांक सांत जुजेवाजाचे तुमकां सगळ्यांक माई मोगाचो येवकार. आयची मिसाची मांडावळ करता सांत पावलुची समुदाय आल्त दाबोलीं. ह्या समुदायांतल्या सगळ्या गोराब्यांचेर जुजेवाजाचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया. आयज आमी भेटभेटिता देवाक दिनवासून शेरल आनी डेजमंड हांच्या इंतेसावान सगळ्या बरेपणा पासत आनी सगळो आशिर्वाद जो तांकां देवाचो मेळ्ळा त्या पासत देवाक आर्गां दिवन ती भेट भेटयतात. तांचे बरोबर आमी देवाक दिनवासुया. आयज आमच्या मागण्यान दवरुया फिलू मोंतेरो आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. खेरीत भाशेन मागुया आमच्या गोंयचे पासत ह्या दिसांनी आमी मागोत आयल्या 16 तारखेर सांकळी जी जमात दवरलेली आसा म्हादेई पासत जे परमिशन्स दिल्ले कालच्या दिसाक सांकळेचे नगरपालिकेन मुन्सिपालिटीन विड्रॉ केल्ले आसा. कित्याक ते आमकां खबर ना. अकस्मात ह्यो असल्यो वस्तू घडटा जाल्यार सरकार कितेंय तरी लोकांक बराबर येवपाक दिना वो लोकांची चळवळ वो लोकांचें बरेपण फाटीं वडूंक सोदता अशें दिसता. खेरीत भाशेन मागुया ह्या नगरपालिकेंत वावर करतल्यांक वो आमचे जे सेवक आसात तांकां फावो ती मत दी म्हूण आमच्या सरकाराक फावो तसलें काळीज दी म्हूण आमी खेरीत भाशेन आमच्या गोंयच्या सरकारा पासत आमच्या चीफ मिनिस्टरा पासत आमच्या एनवायरमेंट मिनिस्टरा पासत आनी हेर सगळ्या मंत्री मंडळा पासत आमी खेरीत भाशेन मागुया. तशेंच मागुया आमच्या पुलिसां पासत जे सगळे आमकां राखचे पासत आसात सगळी वेवस्था सांबाळचे पासत आसात. तांणी बरें आसा तें करूंक आनी जे कितें चुकीचे ऑर्डर्स आसात त्यो तांणी मानून घेना जावंक तांकांय भोव करून आपूण गोंयकार म्हूण समजून घेवंक आमच्या सगळ्या पुलिसां पासत मागुया. आनी हेर सगळी आमची मागणी खेरीत भाशेन जे कोण आमचें गोंय राखूंक मुखार सरलेले आसात तांकां सगळ्यांक राख आनी सांबाळ आमच्या लोकांक फावो ती मत दी म्हूण आमी खतखत्यान हे मिसाचे भेटेन जुजेवाजाचे मजतीन देवा लागीं मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाल बाबा भयणीनो, क्रिस्ती पवित्र सभा न्हयच आपलेच भितर जियेता पूण वाटसूर कशी ह्या संवसारांत पयन करतना दुसऱ्याय धर्माच्या मनशांच्या संबंधान जियेता.
जेजून सगल्या मनशांक आपणायली आनी सगल्या मनशांक एकठांयन हाडून देवाचें राज स्थापूंक ताचें मिसांव जालें. हे जेजूचें मिसांव आमी फुडें व्हरतले जाल्यार हेरां धर्माच्या लोकांताय संबंद सांबाळूंक निबेल गरज. हेंच मनान दवरून आयज ह्या नोवेनाच्या 7व्या दिसाक आमी विशय नियाळटाव, तो म्हणल्यार हेरां धर्माच्या लोकांताय एकवटा संबंद राखून जेजूचो पाटलाव करुया. आयचो हो दीस आमचे दायसेजीच्या मिशनार धर्मा मोदें सोनवाड्याच्या वावरा आनी बागयोन जुजेवाजाची इश्ट इश्टिणी ह्या वावरा खातीर भेटयला. हो वावर फुडें व्हरतात आनी ताच्या वावरा पासत आमची मागणी बापाक उबारतना हेरां धर्माच्या लोकांक मानान लेखून तांच्या एकवटान जियेतली नीज जेजूची पाटलावदारां आमी जावंक हे मिसा भेटेंत देवाची कृपा मागुया. भाव भयणीनो, आमी समाजान जियेता तातूंत वेगवेगळे तरेचो लोक आसा, भोव करून वेगवेगळ्या धर्माचो. जाल्यार आमी सगळीं एकवटान जिवन आमची ही यात्रा चलूंक हो आयचो विशय आमकां आपयता. बागेवन जुजेवाजान सगळ्या धर्माच्या लोकांक बरी केली. जाल्यार जायते पावटी आमी दुसऱ्या धर्माच्या लोकां सवे घडये फावो ते परी चलूंक ना. तांकां आमी जेजूची कृपा आनी जेजूचें बरेपण फावो करूंक ना. असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं भोगसणी मागुया. हांव पातकी सोदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो ज्ञाव सारून सांगता. मनान चिंतून तळान सारून वायटांतल्यान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, आमी तुका उलो मारता, आमची मागणी दयेन आयकून घे. आमी कितें करचें तें आमकां दाखय आनी तूं दाखयताय तें करूंक आमकां बळ दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आपल्या विसवांत आमी भितर सरतल्या म्हूण जी देवान बासावणी केल्या ती आजून तोखता. देखून आमचे मदल्या कोणाकूच देवान ह्या विसवांत भितर सरूंक उशीर पावलोलो म्हूण दोरिना जावंक चोत्राय दवरुया. खरेंच तांचे भाशेन आमी तेंच देवाचें शुभ वर्तमान आयकलां. तांणी देवाचें शुभ वर्तमान आयकलें, पूण तें तांकां कित्याकूच उपकारूंक ना. कित्याक तें आयकलें तेन्ना भावार्थान तें घेवंक ना. आतां आमकां भावार्थ आसा देखून आमी देवाचे विसवांत भितर सरतल्या. कित्याक ताणें अशें म्हणलां, म्हज्या रागान हांवें सोपूत घेतलो, म्हजें समाधान भोगूंक ती कदींच पावची नात. संवसार रचलो ते मेरेन देवाचो वावर सोंपलो. कित्याक 7व्या दिसाची खबर करून एके सुवातेर अशें म्हणलोलें आसा, 7व्या दिसा आपलो वावर सोंपून देवान विसव घेतलो. तरूय आसतना अशें सांगलां, ती म्हज्या विसवांत भितर सरची नात. तर आमी विसवांत भितर सरूंक
बारी वावरुया आनी तो आमकां चुकोना जावंक ती देवाचेर कोलपोली ते भाशेन आमी कोलपोचें न्हय. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचे जबाब. देवान आमचे खातीर केलां तें कदींच विसरचें न्हय. सगळीं म्हणुया. देवान आमचे खातीर केलां तें कदींच विसरचें न्हय. जें आमी आयकलां, जें आमी समजल्यां, जें आमच्या पुर्वजांनी आमकां सांगलां तें आमी फुडले पिणकेक कळीत करूंक जाय. म्हणजे सर्वेस्पराचें तोरपण, ताची पदवी ताणें केली अजापांची कर्तुत्वां. जबाब. देवान आमचे खातीर केलां तें कदींच विसरचें न्हय. फुडले पिणकेन जल्माक येवची आसली त्या भुरग्यांनी हें सगळें ओळखून घेवचें आनी तशेंच आपल्या भुरग्यांक सांगचें. देवान केलां तें कदींच विसरो नासतना आनी ताच्यो आज्ञा सदांकाल पाळून दर एके फुडले पिणकेन देवाचेर आपलो विस्वास दवरचे खातीर एके पिणकेन दुसरे पिणकेक अशें शिकोवचें. जबाब. देवान आमचे खातीर केलां तें कदींच विसरचें न्हय. ती आपल्या पुर्वजां सारकी मोस्तीम आनी दारून काळजाची, मनान उथीर आनी देवाक अविस्वासी जायना जावंक एके पिणकेन दुसरे पिणकेक अशें शिकोवचें. जबाब. देवान आमचे खातीर केलां तें कदींच विसरचें न्हय. सगळे उबे रावया. Sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy soy. व्हड भाकणार आमचे मोदें उपजलो आनी देव आपले परजेक मेळूंक आयलो. Sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. थोड्या दिसांनी जेजू नव्यान काफारनावांत आयलो तेन्ना तो घरा आसा म्हूण खबर जाली आनी इतलो लोक थंय एकटवलो की दारा भायर पर्यंत तांकां जागो नासलो. त्या लोकांक तो प्रवचन करता आसतना 4 जाण आर जाल्लोल्या एका मनशाक उखलून ताचे सरशीं घेवन आयले. पूण लोकांक लागून त्या मनशाक ताचे सरशीं हाडूंक जायनासलें देखून जेजू आसलो त्या जाग्या वयले नळे काडून तांणी पाटोस उक्तो केलो आनी आरकाराक आसलो त्या आंतरुणा सयत देंवयलो. तांचो भावार्थ पळोवन जेजून आरकाराक म्हळें, पुता, तुजीं पातकां भोगसलीं. तेन्ना थंय बसून आशिल्ल्या कांय धर्मशास्त्र्यांनी मनान चिंतलें, हो अशें उलयता तें कितें? देव निंदा करता हो. एकल्याच देवाक सोडून कोणाच्यान पातकां भोगसूंक जायत? तांचे भितर चिंतात म्हूण आपल्या मनान रोखडेंच ओळखून जेजून तांकां अशी जाप दिली, तुमच्या मनान तुमी अशें कित्याक चिंतात? आरकाराक सांगूंक तुजीं पातकां भोगसलीं, वो उठ, तुजें आंतरूण घे आनी चल. हातलें खंयचें अदीक सोंपें? पूण मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां भोगसूची पदवी आसा म्हूण तुमच्या मनान रिगोवचे खातीर ताणें आरकाराक म्हणलें, हांव तुका हुकूम घालतां, उठ,
तुजे हातरून घे आनी तुज्या घरा वच. तो मनीस रोखडोच उठलो आनी आपलें हातरून घेवन सगल्या उजीर थंयचो भायर सरून गेलो. सगलो लोक अजाप जालो आनी देवाक परकोंडून म्हणूंक लागलो, असले आमी केन्नाच देखले ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्त. असले आमी केन्नाच देखले ना. भाव भयणीनो, जुजेवाज जेन्ना आपले मिसांव सगळे कडेन करतालो तेन्ना तो करता तो वावर पडून जायत्यांनी घडये अशें म्हणलें, असले आमी केन्नाच देखले ना. श्रीलंकेन जेन्ना दुसऱ्या धर्माच्या मनशां बराबरूय तो वावुरलो आनीक जें कितें जुजेवाज करतालो ती दुसरीं पळयतालीं तेन्ना तांणी घडये म्हणलें, असले आमी केन्नाच पळोवंक ना. इतलें की थंयच्या राजान पासून जुजेवाजाक उलो मारलो, तुज्या देवा लागीं माग, तुजें मागणें उबार. बोकरून जेन्ना पावस पडपाचो बंद जाल्लो, सगळें करपन वेतालें, लोक त्रासान पडलेलो, सगल्यांनी मागणी करून जाली तेन्ना ह्या राजान, जो क्रिस्तांव न्हय आसलो, जेजूचो पाटलावदार न्हय आसलो, ताणें जुजेवाजाक खेरीत भाशेन उलो मारलो. आनी जें कितें जुजेवाजाच्या मागण्या वरवीं जालें तें पळोवन जायत्यांनी म्हणलें, असलें आमी केन्नाच पळोवंक ना. भाव भयणीनो, आयज आमी सगळीं वेगवेगळ्या धर्माच्या मनशां मदें जियेता आनी वेगवेगळ्या धर्माच्या मनशां मदें आमी हो समाज घडोवन हाडटा. आमचें राज्य आनी आमचो देश असोच वेगवेगळ्या धर्माच्या मनशांनी भरलेलो आनी संवसारभर वेगवेगळे तरेची मनशां आसात. आनी तरी आसतना आमी ह्या संवसारान जियेता आसतना आमचें मिसांव फुडें व्हरपाकूच जाय आनी आमचें मिसांव मोगाचें. जो कोण आमच्या उतरा वरवीं जेजूक मानून घेता तो तारणाचे वाटेर पावलो हें आमी समजूंक जाय. आनी जीं कोण देवाक मानून घेना तीं भायर उडयल्लीं कशीं जालीं. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता, तीं कोलपल्लीं तशीं आमी कोलपचें न्हय. देवाचेर आड कोलपप म्हणल्यार आड वचप आनी आड वचप म्हणल्यार देवाक मानून घेवप ना. जेजूचेर कोलपप म्हणल्यार जेजू देव म्हणून मानून घेवप ना. आनी असलीं जायतीं मनशां भाव भयणीनो आजून पासून संवसारांत आसात जीं जेजू देव म्हणून मानून घेना. थोडे जाण ताका एक धाकटो दर्जो दितात, तो घडये एक प्रवादी. वो थोडीं जाण आपणाचो देव आहा जाल्यार हो देव न्हयच अशेंय म्हणपी आसात. जे कोण ताचे पाटलावदार आसात तांचेर आड वचपी आसात, देवाचेर आड कोलपल्लीं तीं. दुसरे भाशेनूय जेजू देवाचेर आड कोलपोवपी आसात. ती स्वत मानतात जेजू देव म्हूण, ती स्वत मानतात, तो मानून घेतात देव आमचे मदें आसा म्हणून. पूण तरी आसतना जिवितान जें कितें करतात तें आपणाक जाय तेंच करतात, देवाच्या उतरा प्रमाणें चलनात. देवाचें उतर आयकतात, समजून घेतात, तकली आलयतात, वय म्हणटात, पूण आपल्या जिवितान तें घालिनात, देवाचेर कोलपतात. आनी जेन्ना आमी देवाचेर कोलपता, जशें आयच्या पयल्या वाचपान हेब्रेवांक बरयल्ले चिटीन आमकां उगडास केला, देवान अशें म्हणलें, म्हज्या रागान हांवें सोपूत घेतलो, म्हजें समाधान भोगूंक तीं केन्नाच पावची नात. एक भाशेन म्हणूंक जाता आयच्या काळार आमी एक शिराप कसो. जाल्यार भाव भयणीनो, आमकां शिराप घेवपाक न्हय पूण आशिर्वाद घेवपाक वेंचून काडल्या. आनी हो आशिर्वाद घेवपाक आमकां एकामेकाची गरज. जशें आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता, हो मनीस आरेन धरलेलो आनी साद्या उतरांनी आमचे भाशेन आमी म्हणत जाल्यार घडये आमी म्हणटले ताचेर शिराप आसा. ताका सारकें जिवीत ना, तो धरला, आरेन धरलेलो आसा. आनी आरेन धरला तेन्ना ताच्यान जेजूशी वचूंक जायना. जरूय ताणें ही खबर आयकली की जेजू आयज घरा आसा, आयज जेजू लागीं आसा. हें घर म्हूण काफारनावान
जाची खबर केल्या पवित्र पुस्तकाची शिकवणी प्रमाणे आमकां सांगता जेजू सिमावाच्या घरा जायते पावटी वेतालो एक सेकंड हेडक्वॉर्टर्स जाल्ल्या भाशेन थंयसर जायतो लोक येतालो जंय सिमावाचे सासूक ताणें जोरांतली बरी केल्ली जायतो लोक वतालो जर हो लोक थंयसर येतालो जाल्यार ह्या आरकाराक जाणें खबर आयकल्ली ताच्यान जेजूशी येवंक जायनासलें आनी देखूनच हे 4 जाण ताचे इश्ट ह्या चौगा मनशांनी ताका उखलून हाडलो गरज पडली ताका ह्या 4 जाणांची आनी ह्या 4 जाणांनी हाडल्या उपरांत तरूय पूण आडकोडी आसात जेजूशी पावोवपाक लोक भरलेलो आसा भितर सरपाक वाट ना तर असल्या वेळार हे 4 जाण ह्या आरेन धरलेल्या मनशा पासत आपणाची तकली वापरतात आनी एक नवे तरेचो उपाय घेतात एक प्रवादी उलयता तेन्ना वो सोमी उलयता तेन्ना हे भाशेन वयर चडप नळे काडप पाटो सुकटें करप घडये कोणेंच करूंक ना आनी करूंक जायना घडये हें ओकमानाचें म्हणून आमी घेवंक जाता बो करून जे कोण व्हड व्हड मनीस आसा तांची सेक्युरिटी आमी पळयता तांचे मुखार पासून वचपाक जायना सेक्युरिटी गार्ड जे आसात ते दोत्तात उबारून वतात कुशीन काडटात जेजूशी येवपाक जेन्ना हे भाशेन आडकोड आसली तेन्ना तांणी नळे उगडले पाटो सुकतो केलो आनी त्या मनशाक देंवयलो जेजून बरो केलो भाव भयणीनो ह्या सगल्या मदें जेजून जेन्ना ताका बरो केला तेन्ना ही पेकोवणी फकत एक वाटेची न्हय फकत कुडीच्या दुयेंसाची न्हय पूण आख्खी पेकोवणी आनी आख्खी पेकोवणी जरी तर आमकां मेळटली जाल्यार आमची पातकां भोगसूंक एकदम गरजेचें आमची आत्मीक पेकोवणी तशेंच आमची कुडीची पेकोवणी आनी देखूनच जेजून ह्या सगल्या उजीर बो करून आमच्यान म्हणूंक जाता हे 4 जाण जे भावार धरून विस्वास धरून ह्या आरेन दल्लेल्या मनशाक जेजूशी हाडटात तांकांय मनान दवरून हें काम जेजू करता पुता तुजी पातकां तुका भोगसलीं आत्मीक पेकोवणी ह्या मनशाक जेजून फावो केली आनीक जे कोण देवाचेर कलपल्ले आसले जाणी रोखडेंच म्हणलें हो देव निंदा करता हाच्यान अशें कशें करूंक जाता जे मानून घेवंक तयार नासले की जेजू देवाचो पूत जेजू मेसियस हें मानून घेवंक नासले आनी सगळे कडेन ताका पळोवंक भोंवताले कितें करता जेजू कितें सांगता कितें उलयता एके भाशेन ताका धरूंक भोंवताले तो एक कितें चूक करतलो आनी ताका आमी धरून दितले हेंय करूंक भोंवताले बेगीन बेगीन घडये ताणें म्हणलें केली चूक देव निंदा करता हो जें कितें फकत देवाच्यान करूंक जाता तें हो करता तें म्हणल्यार पातकां भोगसप जाल्यार जेजू देव हें आमकां सिद्ध जाता जें कितें फकत देवाच्यान करूंक जाता तें जेजू करता पुता तुजीं पातकां तुका भोगसलीं आनी हें भोगसणें फकत न्हयच बेश्टें उतरांचें जायते पावटी घडये आमी एकामेकाक भोगशिलां म्हणटा आनी आमचें उतरांचें भोगसणें घडये जालां ओद्दें जालें पूण जेजू आख्खें भोगसणें दाखोवपाक ताका कुडीची पेकोवणी दिता हांव तुका हुकूम घालतां बेश्टेंच न्हय पूण हुकूम घालून हांव तुका हुकूम घालतां उठ तुजें आंतरूण घे तुज्या घरा वच आनीक आनीक तुका आर ना भाव भयणीनो आयज आमचो समाज आरेन धरलेलो आसा गाय आयज जंय आमी जियेता वेगवेगळे तरेच्या मनशां बराबर जियेता वेगवेगळ्या धर्माच्या मनशां बराबर जियेता आयज जें कितें आमी आमच्या भोंवतणी पळयता समाज आरेन धरलेलो आसा गाय बो करून धर्मभेद जो आयज आमचे मदें धुकळलेलो आसा आनी बो करून राजकी मोन घेवन पॉलिटिकल मोन घेवन लोकांक आयज डिवायड केल्ले आसात ह्या मुद्द्याचेर धर्म जाल्यार भाव भयणीनो वेगवेगळ्या धर्माच्या मनशां मदें जियेता आसतना आमी क्रिस्तांव मनशां कशीं आमी कोणाकूच भायर उडयना पूण सगल्यांक मानून घेता आनी सगल्यांकूच जेजू दिता जायतीं जाणां दुसऱ्या धर्माचीं मनशां जेजूशी आयल्यात आनी तांकांय पेकोवणी फावो जाल्या जायत्या जाणांक हें समाधान मेळ्ळां आनी समाधान मेळून तांचे मदलीं जायतीं जाणां आमच्या भावार्थाक वेंगूय मारल्या जाल्यार आयच्या दिसाक आमकां ही कृपा मागुया
आमी जेजूची पाटलावदारां म्हणटात तेन्ना आमी दुसऱ्या मदें वेता तेन्ना आमचे मदें जो जेजू आसा, आमचे भितर जेजू आसा तो दुसऱ्यांक दिवन शांत समाधान दुसऱ्यांक करूंक, पेकोवणी दुसऱ्यांक हाडूंक आमकां आयचे भेटेन कृपा मागुया. आनी जुजे वाजा भाशेन आमी सगल्यांक जेजू दितलीं, सगल्यांक जेजूची पेकोवणी पावयतलीं मनशां जावंक हे भेटेंत आमकां कृपा मागून घेवया. सगळीं उबी रावया आनी आमची थोडीशी मागणी आतां आमी देवा मुखार दवरुया. सगळ्या देश लोकांक शुभ वर्तमान परगटूंक विचून काडल्यांत म्हूण आमच्या धार्मीक फुडाऱ्यांनी यादनीक म्हत्वाची आनी धार्मीक मनशांनी मानून घेवंक आनी सगळ्या धर्माच्या मनशांक वेंगोवन मानून घेतली तांची वागणूक जावंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची जागृत कर. शांती सुभागी ह्या जेजूच्या भाग्याची खरी समजणी पवित्र आत्म्या उदेशी आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांक मेळूंक आनी सगळ्या धर्माच्या मनशां मदें एकवट हाडचे दिशेन तांचो वावर फुडें वचूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची जागृत कर. धर्माच्या नांवान मनशां मदें वेगळोचार आनी क्रोध निर्माण करूंक सोदतेल्यांच्या काळजा मनाची नवसोडणी जावंक आनी सगळ्या धर्मां मदें मनशाळ आनी इश्टागोदीचो एकवट घडून येवंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची जागृत कर. आयज आमचे दियोसिसीचे मिशनार धर्मा मदें संवादाच्या वावरा आनी बागेवन जुजे वाजाची इश्ट इश्टिणी ह्या वावरा खातीर दीस भेटयलोलो आसतना वेगवेगळ्या सुवातांचेर वावुरतलीं दियोसिसीची मिशनार भाव भयणां धर्मा मदें संवाद हाडूंक तोकोस घेतली आनी तशेंच बागेवन जुजे वाजाची इश्ट इश्टिणी हांणी बागेवन जुजे वाजाचे विनोनेन आनी स्तुतेन जेजूचो बरो वावर फुडें व्हरूंक तांकां देवाची कृपा मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची जागृत कर. हेर सगळी आमची खासगी मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया. सर्गीच्या बापा, आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी दयेन आयकून घे आनी आमकां तुजो मोग सगळ्या धर्माच्या आनी सगळ्या देशांच्या लोकांक पावोवंक फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. गायन घेऊया C21 पेज नंबर 37 C21. कितें घालताय त्या उड्यांक, कितें घालताय ते काशी, याज्ञिक बाबाच्या हातांत कितें वेदीर दवरताय. म्हजो आत्मो आनी कोण, म्हजें काळीज आनी मोन, म्हजो संतोष आनी दूख, सगळी म्हजी जीण घालता. म्हजो आत्मो आनी कोण, म्हजें काळीज आनी मोन, म्हजो संतोष आनी दूख, सगळी म्हजी जीण घालता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नातली पवित्र विचारदवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. बापा, तुज्या भुरग्यांची भेटोवणी तुका मानो, तिचे वरवीं आमी पवित्र जावंक पावूं.
आनी जे आमी भक्तीन मागता ते आमकां मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांच्या सासणाच्या देवा, सर्व काळयान सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताची सगळी रचना नवी करूंक तुका बापा मानवलें आनी ताच्या देवपणान आमा समेस्तांक तुवें वांटो दिलोय. सैमान खरो देव तो, तरी ताणें आपणाकूच खाली केलो आनी खुर्सार आपलें रगत वारोवन संवसाराक ताणें शांती चडली. देखून सगळे रचने वयर तुवें ताका उबारलोय आनी ताचो पाटलाव करतल्यांक सासणीक जिविताचें कारण केलय. तर आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचर्गीक तुका जय जय. सर्वेस्पराचें नांव येता ताका जय. उंचर्गीक तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपर गोठुया. तुझ्या आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सर्वंडारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. सगळ्या मनशांचे सोडवणे पासत जेजू देवाचो पूत संवसारान मनीस जावन आयलो आनी ताणें आमकां आपल्या बापाशी वेली. ह्याच बापाक जेजून शिकयलेल्या प्रार्थनान सगळीं आमी उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां भोगोस
आनी आमकां दायन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटीक पदवी आनी महिमा तुजी सासणांच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोमयाची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सुमया तुवें म्हज्या भितरूनच्या म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारां तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. आमचे आत्मीक भुकेक पावलो. ये जेजू बेगी तूं ये. आत्मा तुका घेवंक रावता. ये जेजू बेगी तूं ये. आत्मा तुका घेवंक रावता. स्वर्गी जेवण जेजू दिता. आपली कुर्मास समोर पिता. देवा मेंढरो आपूण जाता. आमा मनशांक खावूंक दिता. ये जेजू बेगी तूं ये. आत्मा तुका घेवंक रावता. ये जेजू बेगी तूं ये. आत्मा तुका घेवंक रावता. प्रार्थुया. सर पदवीदार देवा, ह्या तुज्या पवित्र जेवणान तूं आमकां पोसताय
आनी नवी घोटाय दीत आसाय. ताचे वरवीं आमचे जिणेची चाल तुका मानता तसली जावं आनी अशें आमी करता तें सगळें तुका मानो. हें आमी खेरीतपणी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. एक चोत्राय सेव मादेई ही चळवळ जी सुरू जाल्ली आसा आनी कालच्या दिसाक जो इल्लोसो बदलसो जाल्लो आसा ताचे विशीं एक कळवणी करपाक मागलेली आसा. सेव मादेई सेव गोवा फ्रंट हे जी चलो सांकळी हो कार्यक्रम घडोवन हाडटात 16 तारखेर सांजेर 4 वाजता. आनीक आतां घडये पेपरांचेरूय बीन येतलें जें पर्मिशन दिल्लें तें फाटीं घेतलां म्हणून. जाल्यार कळोवंक लायलां पर्मिशन ना जाल्यार पासून सगळ्या गोंयकारांनी भियेनासतना बाराबर येवचें. जरी तर सरकार ही लोकशाहीच मारून उडयता आनी आमी असल्या वेळार रोगी रावत जाल्यार आमचें फुडलें जिवीत कितें जावपाचें तें खबर ना. आमच्या भुरग्यांचें जिवीत खंय पावतलें तें खबर ना. ह्या पासत हो मेळावो जातलोच पर्मिशन ना जाल्यार पासून आनी सांकळेच जातलो हें कळोवपाक मागलेलें आसा. ह्या पासत सगळ्यांनी आमी तांकां जाता ते भाशेन आमचो पाठिंबो दिवचो. आनी त्या दिसाक 16वेर जरूय आमची परब त्या दिसाक जुजे वाजाची आमी जुजे वाजाचे परबेक सकाळीं वांटो घेवया आनीक जाता ते भाशेन आमी हे चळवळीन वांटो घेवया. आमची फिरगोजेंतलीं जांकां खुशी आसा वचपाक तुमची नांवां दिवची म्हूण मागता आमच्या इगर्जेच्या ऑफिसान. त्या प्रमाणे आमी फावो ते परी मांडाबोड येरादारीची ट्रान्सपोर्ट करपाक भार घेतले. हांव तुमची नांवां तुमी आमच्या इगर्जेच्या ऑफिसान दिवची म्हूण मागता. गायन घेऊया U35 पेज नंबर 249. U35. मागेवून चालया आमच्या बाबा विनोद्यांक तुजी मोजत पावोय. साक्षी दिवंक जेजू बाबात पोरसूंक उर्बे बोल आमकां जागोय. जुजे वाजा आमच्या बाबा तुजे पासोन आरामोयमा. पापाक जेजूक पवित्र आत्म्यान आरामोयमा. सासना सासना जुजे वाजा आमच्या बाबा तुजे पासोन आरामोयमा. पापाक जेजूक पवित्र आत्म्यान आरामोयमा.